In Gesù ci amiamo, Bavatiano funesora, mi speto monitol corun, Yanin se pitor sorta, eu cadeu yagayon corun, mi sabete Acizaya Lad botpat kaci doktoru. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. प्रीतीच्या भाव भयणीनो, आमी नोवेनाच्या चवथ्या दिसाक आसो आनी आयज किरीत आमचो नियाळ जातलो राजा आनी पादशा इस्रायल पोरजेच्या जिवितान आनी देवाची राजवटकी, देवाचें राज, नितीचें, शांतीचें, सवस्कायेचें राज हाचेर आमी किरीत नियाळ करतले. आमी सगळीं देवाच्या राज्याची नागरिकां, हे देशाच्या राज्याची नागरिकां. आमकां सगळ्यांक नागरीकपणाचो हक आनी नागरीकपणाच्यो जबाबदाऱ्यो आसात, त्यो आमी सांबाळूंक आनी जियोंक, शांतीचें राज इस्तापूंक आमी वावरूंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक बापाची कृपा आनी बळ मागुया. आनी भाव भयणीनो, जायते पावटी घडी आमी अनितीन जियेल्यो, फोटींगपणान जियेल्यो. आमी बरीं जबाबदारेचीं नागरिकां जावंक नात. देखून बापा लागीं, एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. आमच्या पातक्याची दूख धरून आनी बापाची काकळुती कुलो मारून आमी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सौर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्यांक देवदूतां आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोत्यो करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kagogo, somia kagogo, Krista kagogo, Krista kagogo, somia kagogo. Somya kakrutgo. प्रार्थुया. आयच्या नोवेनाची सेवा धर्माची मानावळ करतात. सेंट एन समुदाय माटवें, सेंट थॉमस समुदाय व्हडलेंबाट, आवर लेडी ऑफ बालंकिनी समुदाय रेंद्राबाट, सेंट जोझफ समुदाय कोपेलबाट. ह्या कुटुंबा पासत आमी केरीन भाशेन ह्या समुदायांनी रावतल्या भाव भयणां पासत आनी तांच्या कुटुंबा पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. तेच भाशेन आमी मागता चार्ल्स आनी लुड्डिना फेर्नांदीस,
आपल्या लोगणाच्या वरोस आयज समोर उमतात तांचे पासत आमी मागुया. तेच बरोबर आमी मागता पासेन्सिया मास्कारेनस मिनिनो जीजस मिनेजीस आपलो वाडदीस समोर उमतात. देवा लागीं तांचे लागीं तांकां कृपा आनी बोळ मागुया. आनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान हे वेळार आमची खासगी मागणी बापा मुखार भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन आमी दवरुया. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी ओरबेवंत कोर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. त्या दिसांनी समयोलान दाविदाक आपल्या भावांक सांगाती आसलो थंयच मागलो आनी सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर देंवलो. समयोलाच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान समयोलाक म्हणलें, हांवें पयस केल्ल्या इस्रायलाच्या राजाक सावलू विशीं कितले दीस म्हूण तूं रडटलोय? तुज्या आयदनांत तेल घे आनीक चलोवंक लाग. बेतलेमाच्या जेसीशी हांव तुका धाडटां, कित्याक ताच्या पुता मदलो एक राजा हांवें वेंचून काडला. समयोलान विचारलें, म्हज्यान कशें वचूंक जायत? सावलूक गमत तर तो म्हाका जिवेशी मारतलो. तेन्ना सर्वेस्परान सांगलें, तुजे बरोबर एक पाडकुलो घेवन वच आनीक अशें म्हूण, सर्वेस्पराक योद्न भेटोवंक हांव आयलां. जेसीकूय योद्न भेटोवंक आपय आनी तुवें कितें करूंक जाय तें हांव तुका सांगतलों. आनी जाका हांव तुका दाखयतलों ताका म्हजे खातीर तुवें मागूंक जाय. सर्वेस्परान सांगलोलें तशें समयोलान केलें. तो बेतलेहेमाक गेलो. त्या शाराचे जाणटे भिरांतीन कशें बरोवन ताका मेळूंक आयले. तांणी विचारलें, आमकां बरी खबर घेवन आयलाय मूं? ताणें म्हणलें, होय, हांव सर्वेस्पराक योद्न भेटोवंक आयलां. नितोळ जावन म्हजे बरोबर योद्न भेटोवंक येयात. जेसेक आनीक ताच्या पुतांक ताणें नितोळ केलें आनी योद्न भेटोवंक आपयलें. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी आपणाच्या भितर म्हणलें, दुबाव बीन सर्वेस्परा मुखार ताचो मागलोलो वो. पूण सर्वेस्परान म्हणलें, ताचें रूप पळयनाका, न्हय म्हूण ताची उंचाय, कित्याक हांवें ताका नाकारला. मनशा भाशेन देव पळयना, मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर काळजां पळयता. तेन्ना जेसीन अभिनादाक हाडलो आनी साम्युएलाक दाखयलो. हाणें म्हणलें, सर्वेस्परान हाकाय विचून काडूंक ना. जेसीन शामाक दाखयलो
आनीक साम्युएलान म्हणलें, हाकाय सर्वेस्परान विचून काडूंक ना. अशें जेसीन आपल्या 7 पुतांक साम्युएलाक दाखयलें, पूण साम्युएलान म्हणलें, हांच्या भितरलो एकल्याक पूण सर्वेस्परान विचून काडूंक ना. साम्युएलान जेसीक विचारलें, हांगा आसा तितलेच तुजे पूत? ह्या विचाराक जेसीन जबाब दिलो, सगल्याहून ल्हान तो हांगा ना, तो हिंड राखूंक गेला. तेन्ना साम्युएलान जेसीक म्हणलें, ताका आपोवंक धाड, कित्याक तो आयल्या शिवाय आमी जेवणाक बसचे ना. म्हणटच जेसीन ताका आपोवंक धाडलो. तो मजूर कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, ये ताका माग, होच तो. म्हणटच साम्युएलान तेलाचें आयदन घेतलें आनी ताका आपल्या भावा सांगाता आसलो थंयच मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देंवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सोबे रावलो. मागीर सॅम्युएल रामा गांवांतलो गेलो. देवाचें उतोरें. देवाची घडूक कर. आमचो जबाब जावन दी. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. परतून म्हणया, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. पुर्वीं तुज्या भक्तांक दर्शन उलोवन तुवें सांगलें, एका विराचेर हांवें मुकूट घाला. म्हजे परजेंतलो विचून काडलोल्याक हांवें उबारला. जबाब, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनीक म्हजें पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका घट करतलो. जबाब, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप. हांव तुका म्हजो मालगडो पूत करतलो. सर्वेस्पराच्या राया मदें बोव व्हरतो. जबाब, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. उद्गार. वर्तो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडों, तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवसो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेबेदेवाच्या पुतांची आवय जेजू सरशें आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोल्या भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी ताणें तिका म्हळें, तुका कितें जाय? तिणें म्हळें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता
आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यांत बसूंक दी. जेजून परतीपाड केलो. कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलों तें पिवण पात्रांतलें तुमच्यान पिवूंक जायत. तांणी म्हळें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पिवण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वा दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बोगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिंडले. पूण जेजून तांकां आपणा चडशीं आपोवन हाडून सांगलें, ओण बाबाडत्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बोगोर हेरांची चाकरी करून आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ पडतो माने. Wakani tuka Krista. भाव भयणीनो, आयज आमी नोवेनाच्या 4थ्या दिसाक आसां आनी कालच्या दिसाक आमी पळयलें कोण परी देव आपले पोरजेक इजिप्तांतली भायर काडून सिनाय दोंगरार तांकां हाडटा आनी थंय तांचे लागीं करार करता. आयज आमी लक्ष घालतले नितीचें राज बांदूंक देव आमकां सगळ्यांक आपयता. पूण हें राज आमी पयलें इस्रायल पोरजेचें राज पळयता. ताचेर आमी पयलीं लक्ष घालतले. सोडवणेच्या इतिहासान आमी अशें पळयता किंग्स एंड किंगडम्स. किंग्स एंड किंगडम्स. इस्रायल पोरजेक देवान जायते राजा दिले. हे राजा कशे जियेले, कोण म्हत्वाचे राजा आसात, राजवटक्यो आसात, ताचेर आमी आयज नियाळ करतले आनी आमकां थोडीशी शिकवण बी आमी घेतले. सो आमी काल सोपयल्लें तेन्ना मोइजेसा वरवीं देव इस्रायल पोरचे लागीं करार करता. ती 40 वर्सां मागीर अरोण्यात आसतात. मागीर ती लांब बासायल्ल्या देसान वाट चलतात. पूण ती बासायल्ल्या देसान पावचे आदीं मोइजेस मोत्ता. मग ताका देव सांगता, तूं बासायल्ल्या देशांत वेचो ना. यू वील नॉट एंटर द प्रॉमीस लँड. मातशें आगोड न्हू, मोइजेस बासायल्ल्या देशांत भितर सरचो ना. कोण जोशुआ भितर सरतलो आनी जोशुआ इस्रायल पोरजेक बासायल्ल्या देशांत व्हरतलो. आनी देव मोइजेसाक सांगता, आतां फुडारीपण जोशुआक दी, जोशुआक दी, जोशुआक दी. So Moses did not enter the promised land. He saw the promised land and he died. नेबो म्हणटात तो एक दोंगर आहा, ते दोंगरार चडटा तो, थंय तान तो बासायल्लो देश पळयता. पूण बासायल्ल्या देशांत तो भितर सरना. कित्याक
देवूच ताका सांगता तूं बासायल्या देसान भितर सरचो ना, आतां फुडारीपण जोशवाक दी. आनी मोइजेस कांयच गुणगुण नासतना, कांयच म्हणनासतना देवाची खुशी मानून घेवन आपणाचें फुडारीपण जें देवान ताका दिल्लें तें फुडारीपण तो जोशवाक दिता. जोशवाक देव विचून काडटा आनी मोइसेसाक देव तें बी सांगता तूं आतां जोशवाक नेट दी, उर्बा दी, मोटिवेट एंड एनकरेज जोशवा टू एंटर द प्रॉमीस लँड. आनी मोइसेस बासायल्या देसाक भायर नेबो म्हणटा ते दोंगरांतल्यान पळोवन बासायलो देस आमकां दुसरे सुमोर्दीचें पुस्तक सांगता तो मागीर मोरता आनी थंय ताका मातयेक लायतात. सो ट्रान्सफर ऑफ लिडरशीप फ्रॉम मोइसेस टू जोशवा आनी ती स्मूथ ट्रान्सफर ऑफ लिडरशीप. केन्ना केन्ना आमी ट्रान्सफर ऑफ लिडरशीप करता तेन्ना आमकां दिवंक नाका न्हू फुडारीपण. एक एक पावटी सारकें आमीच मुठीन घेवन रावंक सोदतात. पूण हांगा मोइसेस आमकां एक शिकवण दिता आनी एक आमकां इन्स्पिरेशन टू ट्रान्सफर लिडरशीप न्हू आनी तें स्मूथ ट्रान्सफर ऑफ लिडरशीप टू जोशवा. जोशवा मागीर इस्रायल पोरजेचो फुडारी जाता. हें आमकां जोशवाच्या पुस्तकान मेळटा. आमी धांवती नदर मारतले. जोशवा जावन आसलो मोइसेसाचो सांगाती. मोइसेसा उपरांत तो इस्रायल पोरजेचो फुडारी जालो. जोशवान इस्रायल पोरजेक बासायल्ल्या देसान भितर काडली आनी थंय सो जोशवाच्या पुस्तकाची मांडावळ बी हे भाशेन आहा. कानाचो देस ती जिखून घेतात. 12 कुळां मदें देसाची वांटणी करतात. जोशवाचो निमाणो संदेश जॉर्दना पेले तोडी रावतलीं कुळां परतून येतात. सो दिस इज हाव द स्ट्रक्चर ऑफ द बूक ऑफ जोशवा. एन इम्पॉर्टंट बूक. ती बासायल्ल्या देसान भितर पावतात, भितर सरतात. मागीर 12 कुळां मदें जमणीची वांटणी जाता. थंय मागीर ती कोरार बी न्हवसरतात. तें आमकां जोशवाच्या पुस्तकान मेळटा. सो बासायल्ल्या देसान भितर सरपाची आज्ञा, जॉर्दन नदी पार करप, बासायल्ल्या देसान पयलें पास्क बी ती समोरुमतात तें बी आमकां मेळटा. थंय पावल्या उपरांत दी ऑल्सो सेलेब्रेट पास्काची परब. सेकेम गांवान कोराराची ती पयली न्हवसरणी बी करतात. जो सिनाय दोंगरार देवान तांचे लागीं कोरार केल्लो. दे रिन्यू दॅट कॉव्हनंट वन्स दे एंटर द प्रॉमीस लँड. सेकेम गांवान कोराराची दुसरी न्हवसरणी बी जाता. सेकेंड रिन्युअल ऑफ द कॉव्हनंट बी थंय करतात ती. ह्या वेळार जोशवा पोरचे मुखार एक आव्हान दवरता. तुमी जोर तोर सर्वेस्पराची सेवा करूंक तयार नात, कोणाची करतल्यात तें आयजूच विचून काडात. आनी जोशवा सांगता हांव आनी म्हजें कुटूंब सर्वेस्पराची सेवा करतल्यात ह्या देसान बासायल्ल्या. तुमी कोणाची सेवा करतले ते विचून काडात. आनी सगळीं परसां म्हणटा जे देवाची तूं सेवा करतलो त्या देवाची आमी बी सेवा करतले. आनी अशें ती कोरार न्हवसरतात. सर्वेस्पराक विस्वाशी रावंक आनी सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरूंक ती भास दितात. ह्या आव्हानाक पोरचेन जाप दिली. आमी सदांकाळ सर्वेस्पराचीच सेवा करतले. आनी न्हवसरणी कित्याक जावंक जाय आसली? कित्याक बासायल्ल्या देसान जेन्ना ती पावली तिंगा वेगवेगळो लोक आसलो, वेगवेगळे लोकांचे देव बी आसले. सो ती त्या देवा फाटल्यान वचना जावपाक, आयडॉलेट्री कोन्ना जावपाक, आयडल वर्शीप तांचे मदें जायना जावपाक, एका जिव्या देवाची सेवा आनी भोजन करतली म्हूण ती भास दितात. आनी भास जोशवा तांचे कडल्यान घेता. आपूण म्हणटा सर्वेस्पराची सेवा करतलो, तुमी कोणाची सेवा करतले ते सांगात. आनी सगळीं परसां म्हणटा जे देवाची तूं सेवा करतलो ते देवाची आमी सेवा करतले. सो 12th 11th
सेंचुरी न्हू शेंकडे 12व्या-11व्या शेंकड्यान फुडाऱ्यांचो काळ. जोशवाचें पुस्तक जातूच आमकां मागीर फुडाऱ्यांचो काळ मेळटा. फुडाऱ्यांचें पुस्तक इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा बूक ऑफ जजीस. कोंकणी भाशेन सारकें ट्रान्सलेट केलां. जजीस म्हणल्यार आमकां घोडे मनांत येत न्हू. जजीस म्हणटात ते कोर्टांत बसून जुईज म्हणटा आमी. फुडाऱ्यांच्या पुस्तकान जे आमकां फुडारी मेळटात, इंग्लीश भाशेन जजीस म्हणटात, ते जजीस म्हणटात ते फुडारी, ट्रायबल लिडर्स, वीर ते लोकां पासत झुजपी आनी लोकांक देवाच्या वाटांनी चलोवपी. ते अशे जुईज जजीस कोर्टान बसतात तशे न्हय. दे आर ट्रायबल लिडर्स म्हणजे 12 जे ट्रायब्स आहात तांकां तांची राखण करूंक, तांकां देवाच्यो वाटो दाखोवंक 12 अशे आमकां फुडारी मेळटात फुडाऱ्यांच्या पुस्तकान. देर आर 12 जजीस इन द बूक ऑफ जजीस. आनी देव तांकां केरीत वेचून काडटा. 12 फुडारी आसात. 12 फुडारी इंग्लीश भाशेन तांकां जजीस म्हणटात. आनी ते जजीस समटायम्स द वर्ड इज मिसलिडींग. कित्याक आमी चिंतूंक शकतात जजीस म्हणल्यार कोर्टान बसून केसी आयकतात आनी मागीर सेंटेन्स मारतात, निर्णय दितात, तशें न्हय ते. हे जजीस म्हणल्यार फुडारी, ट्रायबल लिडर्स, वीर ते, वीर वॉरियर्स. दे फायट अगेन्स्ट द एनिमीज नो. आनी ते कुळांक सांबाळटात ट्रायब्स. दे प्रोटेक्ट द ट्रायब्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनिमीज. ते भायर ते लोकांक देवाच्या वाटांनी चलूंक आदार दितात. सो देर आर 12 जजीस, 12 फुडारी आसात. 12 फुडारी. ह्या पुस्तकाचो संदेश कितें? देव इतिहास चलयता. गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ हिस्ट्री. देव इतिहास चलयता. ह्या पुस्तकान देवाची ख्यास्त तेच परी देवाची सोडवण बी दिसून येता. परतून परतून इस्रायल पोरसां पातक करता, परतून परतून बोगसणे मागता आनी परतून परतून देव तांकां बक्षिता. हें आमकां फुडाऱ्यांच्या पुस्तकान मेळटा. द पीपल ऑफ इस्रायल सीन अगेन एंड अगेन. देन they repent, they ask forgiveness, and then God forgives them. सो ती परतून परतून कुड्या देवा फाटल्यान वेतात, पातकां करतात आनी परतून परतून मागीर बोगसणे मागतात. दे रिपेंट अँड गॉड फॉरगिव्स देम. परतून परतून देव तांकां बक्षिता. हें आमकां फुडाऱ्यांच्या पुस्तकान मेळटा. दर एक फुडारी जावन आसा देवाचें हातयार. तो पोरचेक सोडयता. जमीन आनी पोरसां तो जिवो आसोसोर शांती भोगता. सो एक फुडारी लोकांक राखता, सांबाळटा, तांचे पासत झुजता, शांती सवस्काय बी सांबाळटा. ही देवाची हातयारां इसवोंत जातात कित्याक देव तांच्या आदाराक पावता. सो दे आर सक्सेसफूल लिडर्स, ट्रायबल लिडर्स. आनी तांकां सक्सेस जैत एसवोन जातात कित्याक देव तांचे बरोबर आहा. देवानूच तांकां वेचून काडल्यात. पातक जावन आसा मूळ राष्ट्राचेर आयलोल्या सगळ्या संकश्टाचेर अशें ह्या पुस्तकांत आमकां सांगलां. सीन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिस्ट्रक्शन that comes on the people and on the kingdom. संकश्ट जे येता, पातकां मेकळी रावतात तांकां शांती आनी कुशालकाय फावो जाता अशें ह्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. कोण ते 12 फुडारी? वर दीज 12 जजीस नो. कोण ते 12 फुडारी? 12 फुडारी. 6 व्हडले फुडारी आसात आनी 6 धाकटे फुडारी आसात. सो 6 मेजर जजीस अँड 6 मायनर जजीस. आतां मेजर आनी मायनर जजीस म्हणटात कित्याक मेजर जजीस आहा, व्हडले फुडारी जे आसात तांचे विशीं आमकां जायतें मेळटा बरयल्लें आनी तांणी व्हडलीं व्हडलीं झुजां ते झुजल्यात आनी जिखल्यात तें मेळटा आमकां. धाकट्या फुडाऱ्यां विशीं आमकां थोडें
मेळटा ब्रीफ तांचे विशीं ताका लागून तांकां धाकटे फुडारी अशें म्हणटात. सो तांची केदी व्हडली तांची जोयता आनी केद्यो व्हडल्यो तांच्यो काणयो तांचेर आदारून कोण व्हडलो वो कोण धाकटो फुडारी हें थारायलां. सो तांची झुजां मोडां व्हडलीं आनी तांच्यो काणयो बी तांचे जिविता विशीं बी चड सांगलां तांकां आमी व्हडले फुडारी म्हणटात, नाजाल्यार आमकां तांकां धाकटे फुडारी म्हणटात. सो व्हडले फुडारी आसात, सो धाकटे फुडारी आसात. सो धाकटे फुडारी म्हणटात ते केन्ना वेळ मेळटा तेन्ना हें पुस्तक काडून तांचे विशीं वाचात. धाकटे फुडारी शामगार, तोला, झहीर, इब्जान, एलोन, एबदोन. सो धाकटे फुडारी आहात. 6 मायनर जजीस. व्हडले फुडारी म्हणटात ते थोडे गोडे तुमी फॅमिलियर आहात आमकां. ओत्नियेल म्हणून आहा, ताणें आरामाच्या राजा कुशा श्री आतान हाका हारायलो, हो हाका ताणें हारायलो. येहूद, बेंजामीन हो एक आमकां व्हडलो फुडारी मेळटा. ताणें मोवाबाचो राजा इग्लान हाचेर आक्रमण केलें. देबोरा आनी बाराक हांकां दोगांयकूय बाराबर घेतात. तिसरो व्हडलो फुडारी. देबोरा हाचे विशीं घडये आमी जायतें आयकलां. ती ओस्तोरी फुडारी आनी तिचे विशीं जायतें आयकलां. ती बी एक वरिश्ठ अशी वॉरियर वीर. तिणें कानाचो राजा याबीन आनी ताच्या फौजीच्या अधिकाऱ्या सिसाराक हारयलो. हें आमकां मेळटा. मागीर गिडियन घोडे ताचे विशीं आमी आयकलां. गिडियन फॅमिलियर टू अस. मागीर जेफ्ता आहा आनी निमाणो सॅमसन आहा. सॅमसना विशीं बी घोडे तुमी जायतें आयकलां, जायतें घोडे वाचलां. गिडियन, देबोरा आनी सॅमसन हे आमकां चडशे फॅमिलियर आहात. केन्ना तांच्या जिविता विशीं वाचात. देर आर लॉट्स ऑफ इन्स्पिरेशन वेन वी रीड these judges. जेफ्ता म्हणटा तो ताचे विशीं बी आयकात. वाचात. युनीक स्टोरी ऑफ जेफ्ता. वेन वी रीड वी गेट इन्स्पायर्ड. सो रीड. 12 अशे जजीस फुडारी देवान इस्रायल पोरजेक दिले, इस्रायलाच्या कुळांक दिले. ताच्या उपरांत आमकां सामुएलाचें पयलें आनी दुसरें पुस्तक मेळटा. सामुएलाचें पयलें आनी दुसरें पुस्तक मेळटा. आनी आमी जाणाव सामुएल निमाणो फुडारी. ते 12 फुडारी आसात आनी निमाणो फुडारी मागीर सामुएल आहा. सामुएल आमकां चड फॅमिलियर आहा. आमी ताची हिस्टोरी, ताचें बर्थ, ताचो जल्म, ताचे मिसांव बी आमी जाणात. देखून हांव ताचे विशीं चड सांगोंक वचना, पण जायत्यो वस्तू आमकां सांगपाच्यो आहात. सामुएलाच्या पयल्या आनी दुसऱ्या पुस्तकाची मांडावळ अशी आहा. सो निमाण्या फुडाराचो इतिहास. एली आनी सामुएल. एली कोण तो बी आमी जाणाव. सामुएल निमाणो फुडारी. इस्रायलांत राजशाया सुरू जाता. आतां पासून इस्रायलांत फुडारी आहले. मागीर राजशाया म्हणजे किंगडम सुरू जाता. किंगशीप आनी किंगडम सुरू जाता. सावलू आनी दावीद. सावलू पयलो राजा, ताच्या उपरांत मागीर दावीद राजा जाता. सो राजशाया आतां पासून नासली. राजशाया म्हणजे किंगशीप. राजशाया आतां पासून देवान तांकां फुडारी दिल्ले. तांचो राजा देव जावन आसलो. पूण सामुएलाच्या पुस्तकान मागीर आमकां मेळटा लोक राजा मागता आनी पयलो राजा मागीर देव तांकां दितलो सावलू आनी मागीर ताच्या फाटल्यान दावीद. दाविदाची राजवटकेची आमकां खबर मेळटा ह्या पुस्तकान, पयल्या पुस्तकान, आनी मागीर पुरवणां आमकां मेळटात. सो ही पयल्या पुस्तकाची आमकां मांडावळ.
सामुएल कोण? सामुएल एफ्रायमाच्या कुळांतलो तो एल्काना आनी हन्नाचो पूत. जेन्ना इस्रायलांत राजशाया घडून आयली तेन्ना तो इस्रायलाचो फुडारी आसलो. सो ताचे जिविता विशीं आमी जाणव देखून हांव चड सांगोंक वचना. पयलो राजा आमकां 1030 वर्सां क्रिस्ती युगा आदी पयली राजशायेची स्थापनी सावलू पयलो राजा. आतां सावलू पयलो राजा कसो जाता? सामुएल आयकात हांव, सामुएल हो निमाणो फुडारी ताका दोग पूत. ताचे दोगूय पूत सामुएला भाशेन देवाचे वाटांनी चलो नाशिल्ले. ते भ्रश्टाचार आनी ओनीत करताले. करप्शन, ब्रायब घेताले. ते पर्वर्टेड जस्टीस ते कोत्ताले आनी ते पासत लोकांक हुस्को जालो. कित्याक सामुएलान तांकां दोगांयकूय फुडारी कशे विचून काडलेले आपल्या फाटल्यान. पूण ताचे दोगूय पूत भ्रश्टाचारान भरलेले, ओनितीन जियेताले, ब्रायब घेताले. ते पर्वर्टेड जस्टीस. आनी ते पासत इस्रायल पोरचेक एक हुस्को जालो की हे दोगूय सामुएलाचे पूत भ्रश्टाचारी. आमचो फुडार कितें? आमकां कसले फुडारी मेळटले फुडाराक सामुएल मेले उपरांत. आनी ते पासत इस्रायलाचे जाणटे वडील सामुएलाशी येतात आनी सामुएलाक अशें सांगतात, तुजे दोगूय पूत तुज्या वाटांनी चलोनात, देवाच्या वाटांनी चलोनात. ते भ्रश्टाचारी, ते लोन्स घेतात, ब्रायब घेतात, ओनीत करतात, पर्वर्टेड जस्टीस करतात ते. आनी ते पासत आमकां एक राजा दी. तुज्या पुतांचेर आमकां विस्वास ना, ते पासत आमकां एक राजा दी. तूं जिवो आसतनाच गिव अस अ किंग लायक अदर नेशन्स. दुसऱ्या देशांक पळय राजा आसात ते भाशेन आमकां एक राजा दी. आनी सामुएल कोती बरीच जाता, कित्याक ही पोरजा अशी निबोर मानेची जावन राजा मागता. कित्याक आतां पासून देव तांचो राजा आसलो. फुडारी सामुएल पूण देव राजा आसलो. पूण आतां ती राजा मागतात. पूण जेन्ना सामुएलाक देव सांगता, पळय तूं दुखी जायनाका, ही पोरजा निबोर मानेची जाल्या, ती राजा मागतात. राजा मागून ती तुका नाकारनात, ती म्हाका नाकारतात. दे हॅव रिजेक्टेड मी एज अ किंग ओवर देम. दे हॅव आस्क्ड अ किंग, गिव देम अ किंग. दी तांकां राजा. देवूच सामुएलाक सांगता. आनी मागीर सामुएल सावलू पयलो राजा कसो इस्रायल पोरजेचेर मागता. राजशाया कशी सुरू जाली हांवें तुमकां सांगलां. पयलो राजा मागीर सावलू जाता. दे आर आस्किंग फॉर अ किंग, गिव अस अ किंग लायक अदर नेशन. And then God tells Samuel, give them a king. They have not rejected you, they have rejected me as a king over them. Give. दी म्हणटा तांकां राजा. ती राजा मागतली आनी मागीर जायते ती भोगतेली बी. केन्ना केन्ना आमी देवाक नाकारून देवाचेर आड वचून वस्तू घेता आनी मागता, तेन्ना भाव भयणीनो जायते फावटी मागीर ताचो परिणाम आमकां भोगचो पडटा. आनी इस्रायल पोरजेन राजा मागून जायतो परिणाम बी भोगचो पडलो. तो आमकां सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान 8व्या आवेस्वरान मागीर आमकां मेळटा. तुमकां वेळ मेळटा तेन्ना तुमी तो वाचचो. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान 8व्या आवेस्वरान मागीर पयलीं ती राजा मागतात. राजा मागतोच देव तांकां राजा दिता. राजा दितोच कसलो परिणाम ताणें भोगचो आसा तें बी आमकां थंयसर मेळटा. देव एकलोच इस्रायलाचो खरो राजा. मनीस राजा फकत देवाचो प्रतिनिधी देवाचे पोरचे मुखार. पूण आस्ते आस्ते मागीर राजा हे विसरतात ते देवाचे प्रतिनिधी म्हणून. दे आर इन द प्लेस ऑफ गॉड म्हणून आनी देवाच्या नांवान ते राजवटकी चलयतात म्हणून मागीर आस्ते आस्ते राजा विसरतात. मनीस राजान मोइसेसाची सुमोड आनी देवाच्या
प्रवाद्याचें उतर आयकूंक जाय, देवाचे येवजणे प्रमाणे तांणी पोरजेक चलोवंक जाय, पूण तें बी मागीर ते विसरतात. हे परी देवान सांगलोलें तशें सामुएलान सावलूक इस्रायलाचो पयलो राजा मागलो. फर्स्ट किंग ऑफ इस्रायल. राजशाया सुरू जाता. किंगशीप बिगिन्स, किंगडम बिगिन्स. नाव दे हॅव अ किंग. आतां पासून तांकां फुडारी आसले, आतां फुडारी आसले तेन्ना आतां राजा जाता आनी ती देव राजाक रिजेक्ट करतात, नाकारतात. पूण हो राजा रोखडोच देवाचेर आड वेता. रोखडोच सावलू रोखडोच देवाचेर आड वेता. डिसओबिडियन्स टू गॉड. आनी डिसओबिडियन्स जालें म्हणटच देवाचेर आड आनी देवाच्या उतराचेर आड वेतोच मागीर देव ताका सिंहासनावेलो निकळायता. ही वॉज टेकन एज अ किंग. ताका निकळायता देव, टेकन फ्रॉम द थ्रोन. व तो पयलो राजा देवान इस्रायल परजेन मागलो. सावलू पयलो राजा कसो दिलो, पूण रोखडोच मागीर तो देवाचेर आड वेता. ही डिसओबेज गॉड. कित्याक लागून ही डिसओबेज गॉड? पळय देवान ताका सांगलें तो झुजाक वचपाचो आसलो. सावलू झुजाक वचपाचो आसलो. देवान ताका सांगलें पळय तूं झुजाक वेतलोय, तुजे बरोबर हांव आसतलो, तूं झूज जिखतलोय, पूण झूज जिखल्या उपरांत भांगार रुपें घेवन येयनाका. तें सोड थिंगाच. गो फायट, यू वील वीन द वॉर, बट डोंट ब्रिंग सिल्वर अँड गोल्ड. डोंट ब्रिंग द बुटी. लीव इट देर. जेन्ना तो झुजाक गेलो, झूज जिखलो, जेन्ना ताणें भांगार रुपें पळयलें, ग्रेस्काय पळयली, ताका आस जाली. आनी आस जातोच सगळें तें घेवन तो घरा आयलो. ही फेल्ड टू ओबे गॉड. आशेक सांपडून. हांव काल बी सांगतालो तुमकां, वेन ग्रीड कम्स वी डिस्ट्रॉय आवरसेल्फ. वी डिस्ट्रॉय. सो सगळें घेवन तो इस्रायलाक आयलो. हे भाशेन तेणें देवाच्या उतराचेर तो आड गेलो. देवान ताका जैत दिलें, पूण तो देवाच्या उतराचेर आड वचून सगळें घेवन आयलो. गॉड रिजेक्टेड हिम देर आफ्टर एज अ किंग. ताका सिंहासना वयलो देवान निकळायलो. आनी मागीर दाविदाक सेकंड किंग ऑफ इस्रायल, दाविदाक देवान वेंचून काडलो. ताचे सुवातेर गॉड चोज डेवीड एज अ किंग ओवर इस्रायल. सावलूच्या उपरांत. हाका लागून सावलू जिवो आसतनाच देवान सांगलोले परी सामुएलान दाविदाक इस्रायलाचो राजा मागलो. आयच्या पयल्या वाचपान ती खबर आमी आयकल्या. कोण परी देव सामुएलाक सांगता दाविदाक इस्रायल पोरजेचो राजा कसो मागूंक, आनी सामुएल ताका राजा कसो मागता. सो 1030 to 930 क्रिस्ती युगा आदी एकवटकी राजशायेचो काळ. दावीद आनी सोलोमोन. सो द युनायटेड किंगडम ऑफ इस्रायल अंडर किंग डेवीड. ग्लोरियस पीरियड ऑफ किंगडम ऑफ इस्रायल 1010 970 BC. सो अंडर डेवीड अँड सोलोमोन मागीर दाविदाचो पूत राजा जातलो दाविदाच्या उपरांत. पूण दावीद जेन्ना राजा जालो, दाविदान 12 कुळांक एकठांय केली. एकवटकी राजवटकी. युनायटेड किंगडम ऑफ इस्रायल. सावलूच्यान 12 कुळांक एकठांय दवरूंक जावंक नात, एकठांय हाडूंक जावंक नात. पूण दाविदान 12 कुळांक एकठांय केली आनी एक राजवटकी केली. एकवटकी राजवटकी. युनायटेड किंगडम ऑफ इस्रायल. 12 ट्रायब्स. 12 कुळांची एक राजवटकी, एकवटकी राजवटकी दाविदान एकठांय हाडून केली. युनायटेड किंगडम. आनी ग्लोरियस पिरियड. हो दाविदाचो स्टॅच्यू, हें दाविदाचें नोकेत्र, आनी हो इस्रायल पोरजेचो बावटो. ताचेर आजून दाविदाचें नोकेत्र आमी पळयता. आजून मॉडर्न फ्लॅग ऑफ इस्रायल
आजून ताचेर आमी दाविदाचें नोकेत्र पळयता. सो तें दाविदाचें नोकेत्र म्हणटा तें शिल्ड आसता, ढाळ म्हणटा पळय, ढाळ, ताचेर ताचें तें नोकेत्र आसतालें. तें नोकेत्र आयज पासून इज्रायल पुर्जेच्या बावट्याचेर एक कोणा कशी दाविदाची ताचेर आमी पळयता. सो ग्रेट किंग ऑफ इज्रायल, ग्लोरियस पिरियड ऑफ किंगडम ऑफ इज्रायल अंडर डेवीड. सो सामुएलाचें दुसरें पुस्तकांत आमकां दाविदाची खबर मेळटा, दाविदाची खबर मेळटा आनी ताचे राजवटकेची खबर मेळटा. दावीद एक कवी आनी मुज्ग वाजोवपी, नो म्युजिशियन म्हणटा आमी, ते जायते गुण आहा. दावीद एक गवळी, वन डेवीड इज अ शेपर्ड. दावीद एक सैनीक आनी महावीर, इज अ वॉरियर. जायतीं झुजां मोडां तो जिखलो, जायत्यो जमण्यो ताणें इज्रायल पोरजेक एकठांयल्यो. सो इज अ ग्रेट वॉरियर, ग्रेट वॉरियर. झुजारी तो महावीर. आमी जाणा, वी नो, जेन्ना गॉलियथ ह्या वरिश्ठ मनशाक ताणें मारलो आनी ताणें जेन्ना तो ताचे मुखार गेलो, वी जस्ट हॅव टू गेट इन्स्पायर्ड विथ द वर्ड्स ऑफ डेवीड. डेविडान कितें म्हणलें जाणा, ताच्या मुखार वचून ताणें ही उतरां भोव गरजेचीं आमकां. सी, डेवीड सेड टू द फिलिस्टायन, गॉलियथ, you came to me with sword and spear and javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. So David prevailed over the Philistine with a sling of a stone, striking down the Philistine and killing him. What is important here? दावीद ताका म्हणटा, तूं म्हजे मुखार तोरसाद बाण असो घेवन आयला, हांव देवाच्या नांवान आयला. आय हॅव कम इन द नेम ऑफ यावे, हांव सर्वेस्पराच्या नांवान आयला. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या नांवान उबी रावता, वरिश्ठ मनशांचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. वी कॅन वीन, वी कॅन वीन. हें म्हाका बरें कोटेशन पळय. वन ऑन गॉड सायड इज अ मेजॉरिटी, वन ऑन गॉड सायड इज अ मेजॉरिटी. तूं एकटो पासून देवाचेर विश्वास दवरून उबो रावता, यू बिकम अ आर्मी, यू बिकम अ मेजॉरिटी, यू बिकम सो स्ट्रॉंग. जेन्ना तुजें मन, तुजें काळीज सारकें, जेन्ना तूं देवाक जाय तें करूंक उबो रावता आनी देवाच्या नांवान उबो रावता आनी सगळीं पासून तुजेर उपरासतात, you become a strong army. You are one but a strong army. And दाविदान तें करून दाखयलें. तो फिलिस्कारा मुखार उबो रावलो. He stood one person, but God was with him and he became a strong army. One on God's side is a majority, is a strong army. आमी एक एक पावटी न्हू, we follow the crowd. Today crowd mentality. आमी सोत आनी वायट आनी बरें अशें पळोवंक वचना, सोत आनी फोटींगपण पळोवंक वचना. आयज कितें म्हाका सपोर्ट करतात ती म्हजे बरोबर आहात, जी सपोर्ट करतात ते मागीर कसलोय जावं, तें वायटूय जावं बरेंय जावं, वी जस्ट वॉन्ट टू सपोर्ट दोज हूम वी लायक. आमकां जी लायक जाता ती वायट पासून करूं, तांकां आमी सपोर्ट करता. आनी जी आमकां लायक ना ती बरें पासून करूं, तांकां आमी सपोर्ट करिना. आयज तशें जालां. वी हॅव टू स्टँड फॉर जस्टीस, ट्रूथ. लायक्सांचेर वचपाचें ना. आमी वचपाक जाय तो मनीस सारकें करता वो वायट करता, बरें करता वो वायट करता, सोत उलयता वो फोटींगपणां करता, ताचेर वचपाक जाय. पूण आयज कितें जालां, म्हाका कोण लायक करता हांव ताका लायक करता, तो मागीर मनीस वायट पासून करूं, वी जस्ट सपोर्ट हिम. तशें जावपाक जायना. एंड वी हॅव टू लर्न फ्रॉम डेवीड. ही स्टूड फॉर गॉड and he stood as a huge army alone because God was with him. And we have to learn lessons from David. David एक असो
तत्वांनी बोललेलो आयडियल किंग असो धरतात आमी. तत्वांनी आनी बावार्थान बोललेलो, विस्वासान बोललेलो. दाविदान इस्रायलाचो एकवोट केलो. हांवें सांगला न्हू 12 ट्रायब्स ताणें एकठांय हाडले आनी एकवटकी राजवटकी ताणें केली. दावीद कोरो आनी नीज इश्ट आमी जाणा न्हू. ताचो इश्ट कोण दाविदाचो? जॉनाथन न्हू. जॉनाथन सोलमेट म्हणटात न्ही. सोलमेट बायबलांतूच मेळटा. दे वर लायक सोलमेट. सोलमेट म्हळ्यार आमी जाणा न्हू सामके काळजाच्या ओतम्याचे इश्ट, एकामेका पासो जीव दिवपी अशें ते इश्ट सोलमेट. दाविदाक सावलू जोळटालो न्हू. एगेन कालच्या दिसाक बी हांव तुमकां सांगतालो जेलसी, एनवी, नाटकाय, कुन्नटकाय न्हू, कुसडेपण हें आमकां थार दिना. ते आमकां चाबून खाता आनी आमी दुसऱ्यांकूय चाबून खाता. सुसेग दिना ते आमकां. एगेन हियर वी सी सावलू दाविदाक जोळटालो न्हू. नाटकायेन भरून मारूंक सोदतालो तो तेका. सो दाविदा कडेन देव मागीर एक करार करता. आनी हो करार असो तुजी राजवटकी सासणाक तोखतली. युअर किंगडम एंड किंगशीप वील लास्ट फॉर एवर. तुजी राजवटकी केन्नाच सोंपची ना. ती सासणाक तोखतली. देव ताचे लागीं एक करार करता आनी हो करार आमकां मेळटा दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकान 7व्या आवेस्वरान 12 ते फुडें वळींनी आमकां हो करार मेळटा. पूण एका वेळार दाविदाच्या पातकाक लागून ताचे राजवटकेचो भस्म जाता गाय असो दिसलो. कसली पातकां ताणें केली? बेतशेबाताय कुडीचें पातक. ग्रेटेस्ट किंग and greatest sinner and then greatest repentant, isn't it? No, greatest king to one of the greatest kings of Israel, you know, but then he is also greatest sinner. And then तो पातकांचे बी बोगसोणे मागून ग्रेटेस्ट पेनिटंट बी जाता. रिपेंटन्स जें तो दाखयता. ही रिपेंट्स. सो बेतशेबाताय कुडीचें पातक इतल्यान सोपना. तें पातक करता तो आनी मागीर कोणाचो जीव काडटा तो? उरियाचो जीव काडटा न्हू. कित्याक काडटा? आपलें पातक लिपोवंक आनी धापूंक. पातक लिपता, पातक लिपना, पातकाचो वास येता रोखडोच. सीन स्मेल्स इमिजिएटली. आमी एक पावटी चिंतता कोण आमकां पळयना. दोळे आड मोसण पाड म्हणटा आमी कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आहा, दोळे आड मोसण पाड. म्हणजे कोण पळयना म्हणटा आमी. गुपीत कोत्तात. गुपीत केल्लें गुपीत उरोना. गुपीत केल्लें पातकाचो वास रोखडोच येता. सीन स्मेल्स इमिजिएटली. सो दाविदान पयलें उरियाचे बायले लागीं पातक केलें. मागीर आपलें पातक दाखूंक मागीर धापूंक आनी लिपोवंक ताणें उरियाचो जीव काडलो. ताचेच मरणाची चीट ताच्या हातान दिवन ताका धाडलो ताणें न्हू. ताचेच मरणाची चीट ताच्याच हातान दिवन ताणें धाडलें. सो समटायम्स आवर सीन कॅन लीड अस टू दॅट एक्सटेंट इवन टू कील. न्हू. आमी घोडे अस्कोतायेक सांपडत. अस्कोतायेक आमी सांपडत. यू नो, विकनस, सीन, टेम्पटेशन. देव आमकां आमचे लागीं मागता आमी त्या पातकाचें बोगसोणें मागूंक. अशें धापून चेपून दवरलें आनी मागीर तें धापूंक लिपोवंक मागीर एका तेका आमी वापुट्टा उजार कोत्ता आनी मागीर निमाणें जायते फावटी दाविदा भाशेन घोडे जीव बी काडूंक आमी पावता. दाविदान द वर्स्ट सीन he committed is that he killed Uriah. No, जीव काडलो. He murdered him just to hide his sin. No, जीव काडलो तेणी.
सो नातानान ताका कितें सांगलें? नातानान ताका वोपार घातली न्हू. कितें वोपार दी? एका ग्रेस मनशा लागीं, गरीब मनशा लागीं, ग्रेस मनीस गरीब मनशा लागीं एकूच शेडी आहली. आनी ती कोणें चोरून व्हेली? ग्रेस्त मनशान. आनी हें जेन्ना आयकोना फुडें दावीद सारको रागा भरीत जालो. म्हजे राजवटकेन असलो मनीस कोण आहा जो ग्रेस, जो गरीब मनशाची एकूच शेळी व्हरता? तसलो ग्रेस तो कोण? आनी तो ताका कास्त लावपाक फुडें सरलेलो. कोण तो? दावीद. म्हजे राजवटकेन असले ओनीत जावंक जायना. दावीद चिंता आनी नातानाक विचारता, सांग तो मनीस कोण तो? आय वॉन्ट दॅट मॅन इन फ्रंट ऑफ मी. टेल मी द मॅन. म्हजे राजवटकेन तशें जावंक जायना. असलें ओनीत गरीब मनशा कडेन जावंक जायना. हांव येदो व्हडलो राजा आसतना. आनी मागीर नातान कितें म्हणटा ताका? यू आर द मॅन. म्हाका दिसता दाविदाक शेळगाम सुटपाक जाय. When he said, you are the man, these words must have pierced his heart, isn't it? You are the man. तो सजमलो दाविदा नातानाक आपल्या पातक्याची कांयच खबर ना. तो ग्रेस मनीस, जाणें गरीब मनशाची एकूच शेळी चोरून व्हेला. तो मनीस कोण? तूं. यू आर द मॅन. आनी मागीर आमी जाणो, आय एम कन्विन्स्ड. ही उतरां त्याच्या काळजान सारकी एक स्पियर कसो न्हू, बालो कसो तोपपाक जाय. बालो तस कसो. आनी ताका शेळगाम सुटपाक जाय. मस्ट इवन फॉल फ्रॉम हिज थ्रोन. पडलो आसतलो तो थिंगा. वेन वी इमॅजिन नो द वे नो नातानान ताका ती वोपार घातली आनी फायनली सेड, यू आर द मॅन. दीस वर्ड्स मस्ट हॅव पियर्स हिज हार्ट डीपली. आनी मागीर आमी जाणा दावीद आपलें पातोक रोडटा न्हू, पातोक रोडटा आनी तें सोबीत मागीर स्तोत्र गायता. तो खंयचें स्तोत्र तें? 51, 50, समटायम 51 बिकॉज ऑफ द ग्रीक हिब्रू ट्रान्सलेशन. 51 or 50. काकळूत सारा देवा, काकळूत करून दाखय, बो कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. दोंदीर पडून आपल्याच्या पातोक तो रोडटा. धोणवण करता तो, रोडटा तो, रुदोन करता तो आपले पातोक. नो एका ओदान इज अ ग्रेटेस्ट किंग, दुसऱ्या ओदान ग्रेटेस्ट सिनर, अँड नाव ग्रेटेस्ट पेनिटंट. नो बोगसणे मागता तो. आनी देव ताका मागीर बोगसणे दिता. म्हणजे आमचें पातोक केन्ना व्हडलें जावं, जेन्ना आमी रोडून देवा कडेन येता, पातकाचे बोगसणे मागता, गॉड फॉरगिव्स अस. आनी दावीद आपले पातोक रोडलो न्हू, रोडलो. काकळूत सारा देवा, काकळूत करून दाखय, भोव कोनवाळे देवा, गुन्यांव पुसून उडय. ताच्या फाटल्यान राजा कोण जालो? ताचो पूत सोलोमन. So rise of kingdom, King Solomon, golden period of Israel's kingdom. So दाविदान इतली वयर काडलेली राजवट की आतां ताचो पूत आनीक चडयता आनी वाडयता, चडयता आनी वाडयता. सो हो राजा जाणार राजा न्हू, वायज किंग, इजंट इट? किंग सोलोमन. संवसार ताका जाणवायेन भरलेलो राजा म्हूण वळखतात. सो ताणें देवा कडेन जाणवाय मागली. जाणवाय कित्याक मागलोली ताणें? देवाची पोरजा वरिश्ट, हे वरिश्ट पोरजेक देवाच्या कायद्यांनी चोरूंक, फुडें व्हरूंक, फुडारीपण दाखोवंक, तांची सेवा करूंक ताणें जाणवाय मागली देवा कडेन. आनी देव इतलो खुशाल जालो की सोलोमन राजान आनी कितेंच मागिनासतना जाणवाय मागली म्हणून ताका मागीर सगळें देवान दिलें. देखून जेजू नव्या कोरारान म्हणटलो, फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड
and then everything else will be given to you. And Solomon राजान आदी फुडेंच जे जेजू नव्या करारान बसयता ते आदी फुडेंच ताणें जाणवाय मागली. जाणवाय आमकां बरें आनी वायटा मदें अंतर करून बरें तें विचून काडूंक आमकां शिकयता. Wisdom help us to differentiate between what is good and what is bad, and then to choose what is good. बरें तें. आनी ताणें जाणवाय मागली, आनी जाणवाय मागली देखून देवान ताका सगळें दिलें. तो महाबांदपी ग्रेट बिल्डर, ताणें देव मंदिर बांदलें. ताणें राजमहाल बांदले. लश्करी तारवाचो तांडो बांदलो, मरीन फ्लीट फॉर ट्रेड. सो जायती ताणें अशीं बांदकामां केलीं, व्हडलीं व्हडलीं बांदकामां. यू नो, किंग्स पॅलस, देन ह्यूज टेम्पल ऑफ जेरुसलेम, व्हडलें देव मंदीर बांदलें आनी तें बरें ताणें नेटयलें बी. आनी मागीर मरीन फ्लीट फॉर ट्रेड हें बी ताणें बांदलें. तो ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटात. तो आख्खी राजवटकी ताणें 12 अशे भागांनी वांटली, वाठारांनी वांटली, डिस्ट्रिक्ट्स, 12 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. सो ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर बी ताका म्हणटात. सो 1930 to 587 क्रिस्ती युगा आदी दोशी राजशाया. सो एकवटकी राजशाया आतां डिवायड जाता. The United Kingdom will be divided into 2. कित्या पासत कारण आहा. So under David the kingdom was united. Under Solomon the kingdom was united. Now the kingdom will be divided. The throne will be torn into 2. 2 वाटे जातात राजवटकेचे. आनी कित्या पासत जातात? सॉलोमोनाच्या मरणा उपरांत जाता ते. टील सॉलोमन आहलो ते मेरेन United Kingdom. Soon after the death of Solomon, kingdom gets divided. Kingdom gets divided. The throne is torn. So फुटीची कारणां, the reasons for division. पयलें कारण आपल्या लोकांचो हुस्को आनी काळजी ताणें घेवंक ना. कोणें ती? कोणें घेवंक ना आपल्या लोकांची काळजी आनी लोकांचो हुस्को आनी काळजी कोणें घेवंक ना? कोण आहलो राजा? सॉलोमन न्हू. ताणें जाणवाय मागलोली लोकांची सेवा करूंक, लोकांक देवाच्या कायद्यांनी चोरूंक. पूण हातून ही फेल्ड. लोकांचो ताणें हुस्को दवरूंक ना म्हणून लोकांची काळजी ताणें घेवंक ना. तो सगळोच बांदकामां करपाक उरलो. बांदकामां खूब बांदकामां केलीं न्हू ताणें. सो होल अटेंशन ऑन द बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट. सो ही निग्लेक्टेड पीपल. आमच्या घरांनी बी तशेंच जाता न्हू. आवर होल अटेंशन समटायम्स ऑन बिजनस, दीस दॅट दीस नो, हावस, बांगलोज, गाडी, कार सगळें घेवपाच्या मन जावन मागीर वी निग्लेक्ट आवर फॅमिली. We neglect relationship, and then we have to bear a lot. No, then family get divided. Kushin sottat sogli magir, and lot of things are happening. Divisions are also happening. So lokak chod poti farik korunk podli. So he taxed people. Tax म्हळ्यार कळटा न्हू. आनी ते कशें टॅक्स म्हणजे लोकांक जाय तो वावर करचो पडलो. पयशांनी टॅक्स न्हू ते. म्हयन्याभर काम करप न्हू. लोकांक ताणें ही बांदकामां करून खूब वावराक बी लायली आनी असो टॅक्स बी लायलो. बंदीत कामगार बांदकामां कामाक ताणें वापरली. म्हणजे लायक स्लेव्स न्हू. ही लोकांक कामाक लायली तेणी, चाकरां कशीं ही बांदकामां करपाक सॉलोमन राजान. सो पोरक्यो बायलो आनी पोरक्या देवांची मंदिरां आनी पुजा आनी कितें केली? जायत्यो ताका बायलो न्हू. वी रीड इन द बायबल सो मेनी वायफ्स. ह्या बायलांचे मागीर चडश्यो त्यो बायल्यो जेंटायल्स म्हणजे अनबावाडती पोरक्यो. तांचे मागीर देव. सो ताणें आपल्या देवाच्यो मुर्त्यो हाडल्यो मागीर इस्रायलान. आनी हेणें कितें केलें? राजान
ते मुर्त्यांच्यो तांकां मुर्त्यो दवरूंक मागीर कोपेली ना कशी मारली श्रायन्स आनी त्या श्रायनान घातल्यो सगल्यो मागीर त्याच्यो बायलो त्यो मुर्त्यांक भुजूंक लागल्यो तांचे बरोबर होवूय भुजूंक लागलो. दॅट इज द वर्स्ट सीन दॅट सॉलोमॉन कमिटेड. आदी तरी केला ते देव ताका बक्षिपाचो बट दीस वन वर्शिपींग आयडल्स idols, foreign gods. God could not tolerate that idolatry. अशें ताजें जालें. सो 2 फावटी सपनांक दिश्टी पडून देवान ताका शिटकायलो पूण ताणें दोनूय शिटकावण्यो देवाच्यो घेवंक नात. 2 फावटी सपनाक दिश्टी पडून देवान ताका सांगलें तूं करता तें सारकें ना तुजे वाटो बदल change your ways but he did not take the warnings. Finally division of the kingdom. So the united kingdom got divided. रेहोबोआम म्हणटा तो ताचो पूत इस्रायलाचो राजा सॉलोमोनाचो पूत आनी जेरोबोआम म्हणटा तो ताच्या वावराचो असो मुखेली आहलो सुपरवायझर. सो he revolts against his son Rehoboam. So Jeroboam revolts against Rehoboam, son of Solomon, and then he divides the kingdom. But a division of the kingdom was prophesied by the prophets because of the sins of Solomon. So दोशी राजवटकी. सो उत्तरेची राजवटकी 10 कुळांची जाली. 10 कुळांची. द नॉर्थन किंगडम 10 ट्रायब्स ताचे ते उत्तरेचे राजवटकेचें नांव मागीर इस्रायल. सो नॉर्थन किंगडम इज कॉल्ड नाव इस्रायल. कॅपिटल इज समारिया and these are the 10 tribes of the northern kingdom. 10 tribes. So जेरोबोआम कितें केलें 10 उत्तरेचे 10 ट्रायब्स वेले कुळां वेली आनी उत्तरेची राजवटकी केली आनी आपूण पयलो राजा जालो. जेरोबोआम 1. सादर्न किंगडम दक्षिणेची राजवटकी फक्त 2 कुळां. एक कुळ दाविदाचें जुदा आनी दुसरें कुळ बेंजामीन आनी ताका आमी म्हणटा सादर्न किंगडम जुदा आनी ताची कॅपिटल राजधानी जेरुसलेम. सो 2 kingdoms. The kingdom got divided into 2. Northern kingdom, southern kingdom. Northern kingdom is called now Israel. Capital is Samaria. Southern kingdom is called Judah. The capital is Jerusalem. So this is the divided kingdom. Jeroboam, king of the northern kingdom. Rehoboam, son of Solomon, king of the southern kingdom. Israel, Judah. Both the kingdoms got destroyed also. Both the kingdoms got destroyed because of their sin. So northern kingdom was destroyed by Assyria. First prosperity and then sin and then destruction. So northern tribes and northern kingdom was full of sin, injustice, 14 pound, own it. अशें खूब तुमी होसेया, एमोस ह्या 2 पुस्तकांतूर वाचीत. Sin of the northern kingdom आमकां दिश्टी पडटा. Those 2 books are smelling with the sin of the northern kingdom. देवान प्रवाद्यांक धाडून जायती शिटकावण्यो दिल्यो. शिटकावण्यो तांणी घेवंक ना. Finally the northern kingdom was destroyed by Assyria in 722. Total destruction of the northern kingdom by Assyria because of the sin of northern kingdom. And तांकां मागीर परदेसान व्हेले, exiled. So also the southern kingdom was also destroyed. First prosperity, then sin, and then destruction. In 587 BC,
The southern kingdom was also destroyed. The temple was also destroyed. The total destruction, the temple was burnt and razed to the ground by the Babylonians in 587. 587. So both the kingdoms were destroyed. One is 722 BC by Assyrians, northern kingdom. 587 BC, the southern kingdom was destroyed by the Babylonians. आणि आमकां सादर्न किंगडम म्हणजे जुदाचें पातोक आमकां मेळटा. तुमी तर जेरेमियस प्रवाद्याचें पुस्तक वाचीत दुसरो, तिसरो, चवथो आनी पांचवो आवेसवोर. You will smell the rotten sin of the southern kingdom of Judah. तुम्ही जेरेमियस प्रवाद्याचे दुसरो आवेसवर, तिसरो आवेसवर, चवथो, पांचवो आवेसवर अशें वाचीत, सातवो आवेसवर मेरेन वाचीत, you will smell the rottenness of the sin of the southern kingdom. And they were not ready to change their ways, so the destruction came and they were taken into exile in Babylon, the southern kingdom. So हे स्तोत्र आमी जायते फावटी आनी हांवें स्तोत्राचेर जायतीं अशीं सॉंग्स बी येयल्यात न्हू, बाय द रिवर्स ऑफ बॅबिलॉन. ते रिवर्स ऑफ बॅबिलॉन म्हणटात ते स्तोत्र at the time of the Babylonian exile, when they were taken into exile and when they were in Babylon with lamentation, with deep sorrow in their heart, they sing this, this psalm, by the rivers of Babylon. By the rivers of Babylon, there we sat down and there we wept when we remember Zion. Zion म्हणटा ते कोण? जेरुसलेम. तुय बाबिलोनियन पडदेसान निर्वाशी कशी खोंत आनी दूख आनी विलाप ती सोडटाली कोणाच्या उगडासान? जेरुसलेच्या उगडासान, which is in ruin, totally destroyed by Babylonians. So both the kingdoms were destroyed because of their sins. मागीर आमी ती परतून येतात ती बी पळयता, देव तांकां परतून बी हाडटा. जेन्ना सायरूस राजा जाता पर्शियाचो, they were brought back. God brings them back to their homeland. The exile is over. So exile is over under King Cyrus of Persia. देवूच ताका विचून काडटा. सायरस राजाक आपले परजेक परतून धाडूंक. So from Babylon they were sent back to their homeland. ते आमकां एझरा, नेहेमिया, सेकंड क्रॉनिकल्स ह्या पुस्तकांनी ही खबर मेळटा. सो मागीर ग्रीक्स राज्य चलयतात ते मेळटा आमकां इस्रायल परजेचे. फर्स्ट एंड सेकंड मेकाबीज ह्या पुस्तकान Alexander the Great आनी अंडर ग्रीक्स worst persecutions are given to the Jews. तुम्ही तर दोन पुस्तकां वाचीत न्हू, फर्स्ट एंड सेकंड मेकाबीज. These two books are like bloody books, full of blood and violence against the Jews by the Greeks. केन्ना वेळ मेळटा तेन्ना वाचात. Then comes Romans. रोमकार राज चलयतात. After the Greeks comes Romans to rule over Israel. आणि जेन्ना रोमकार राज चलयतात तेन्ना मागीर जेजू बी जल्माक येता न्हू. जेजू जल्माक येता. आमी हेरोद राजा जाता 37 BC. हेरोद राजा जाता इस्रायल पोरजेचेर. आनी हेरोद राजा कसो जाता? रोमकारूच ताका वेचून काडटात इस्रायल पोरजेचेर राजा जावपाक. आनी जेन्ना हेरोद राजा जालो तेन्ना मागीर जेजू जल्माक येता. When Herod the Great was ruling Israel under Romans. So he was a king under Romans. So itle आमी केला ते what we can take. No, so much we have taken almost 1 hour today. So much we have seen. म्हाका
इतलो टायम घेवचो पडटा कित्याक न्हू साल्वेशन हिस्ट्री एक एक भाग आहा तो असो कंप्लीट कोचचो पडटा नाजाल्यार न्हू फुडल्या दिसांनी मागीर फुडें वेचें ना देखून टुडे आय हॅव टू फिनीश दीस होल लॉट ऑफ किंग अँड किंगशीप सो वॉट वी कॅन टेक आय थिंक सिंपल थिंग्स लेट अस टेक होम स्मूथ ट्रान्झिशन ऑफ लिडरशीप सो हांव जेन्ना फुडारी आसता म्हजें फुडारीपण दुसऱ्यांक दिवपाचें आसता लेट अस डू इट विलिंगली अँड स्मूथली यू नो फुडारीपण आमी दिवपाक जाय न्हू जशें मोइजेसान जोशवाक दिलें सीक द वील ऑफ गॉड सीकिंग द वील ऑफ गॉड इज इम्पॉर्टंट फेथफुलनेस टू द वोकेशन नो फेथफुलनेस टू द वोकेशन टेक केअर ऑफ युअर फ्लॉक सोलोमन यू नो neglected people. We cannot neglect our family. We cannot neglect people who are under us. No, we have to take care of them. नाल्यार जायतें वायट बी जावपाक शकता. Responsible leadership like Moses, like 12 judges, responsible leadership like Joshua, आमी दवरपाक जाय जबाबदारी. Genuine friendship like Jonathan and David. Repent for your sins and weaknesses. You know, important. See the goodness in others and rejoice. So Saul was jealous about David. Jealousy kills. We need to appreciate one another. No? Goodness popak jami dusra mode. Do not break the trust, the covenant. And the last one, stand in the name of God. When we stand in the name of God, we are a majority. We are a huge army. Even if we are only person to stand in the name of God, stand for truth and justice, you become a huge army. You will win because God is with you. There will be struggle, but there will be your victory when you trust God. आयज इतले आमी नियाळ्ळा कितलेच कॅरेक्टर्स नो आमी मोइजेसाचेर नदर मारल्या जोशवाचेर नदर मारल्या 12 फुडाऱ्यांचेर नदर मारल्या सामुएलाचेर नदर मारल्या सावलू राजा दावीद राजा सोलोमन राजा मागीर 2 राजवटक्यो आनी कित्याक लागून ह्यो राजवटक्यो कोसळटात हें सगळें नियाळ्ळे उपरांत देवा लागीं आमकां कृपा मागुया सदांच आमी देवाच्या वाटांनी चलूंक देवाची येवजणी आमच्या जिवितान घालूंक बरें तें करूंक बरें तें विचून काडूंक हे मिसाच्या बलिदानान आमकां कृपा आनी बळ बापाचें मागुया. उबी रावया. आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जाती कातीचो जेसा भाशेचो धर्माक लागून भावान फूट पडलेल्या समाजांत भावपणाची मान दिवपाची आनी नीत विस्तारलोली मनशां जावंक जाल्यार पुरो म्हूण देवाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आमच्या देशांत फुटी घालतल्या सगळे तरेचे भेदभाव पयस दवरून अदीक करून गरीब आनी समाजांत भायर आयलोल्या सवे नीत फावो जावंक आपली जबाबदारी ताणें बरे तरेन पाळूंक नितीचो समाज बांदून हाडूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मागुया जी देशाची पोरजां आपल्या हक्का खातीर झुजता तांकां नीत फावो जावंक आनी कोश्टां आडकुळी वेळार देवाचेर ती अदीक पातयेवन
फुडें चलूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. मागुया सांत आंज, सांत थॉमस, आ लेडी ऑफ वेलांकनी आनी सांत जोझफ ह्या समुदायांत रावपी दर एक फामिली पासत तांणी जाता ते भाशेन नीत विस्तारूंक पावल मारूंक दुसऱ्यांक नितीचे नमुणे जावंक जेजूचे कोरे आनी नीज फाटलावदार जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बापा मोगाळा ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार घाल्यांत. तुजी खुशी जाल्यार आनी आमकां बऱ्याक पडटात जाल्यार ती फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेलार गीत घेवया. C1 पेज 28. C1. आमचे दोनात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोले उबारून देवा भार पळोवया. आमचे कालीस उबारून देवा काळजाक मेलुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओपुया. दोन्या तुझ्याच बरेपणान होंड्या सोऱ्या दाना साठीच रोखडी जाताय आमकां. जिवी दिवपी खाना पिवना. मोच्या भाव भयणीनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पोर शुभेच्छा देवा सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी बोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कुरपेचें बळ दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात पारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काळांनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टां. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकतां. देखून आतां देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान मुसर्गे तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय मुसर्गे तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो.
तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्थाचो गोटपूर गोटुया, या जेजू मी ओळखता आनी एकाल्सीतले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजे मरण परगोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो वरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां टाळलींत पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणे,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाडताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ओ आमचो राजा, ताचे राज नितीचे शांतीचे. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्ली सगळे आमी सुवागे. म्हाका फावना शेतान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थूया.
सोर पदवीदारा देवा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या बाबा भयणाच्या एकवटांतली वेगळीं सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. मातशें बसूया. फाल्यां कितें भाशेन मांडावळ करपी देवसुवा सॅक्टर मागता तांणी सगळी मांडावळ पळोवंक. आज कितें भाशेन मांडावळ केल्या दाबोली सॅक्टरान. हांगासरलीं बाबा भयणां येवन सगळी गोश्ट साफ केली आनी बरे तरेन तांणी सेवा धर्मीक ही मांडावळ केली देखून काळजांतान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाक आमी कितें भाशेन मागला पासियेंस मास्कारेनेस आपल्या जल्माचो दीस मनोवता. तशेंच देवाक दिनवासल्यान चार्ल्स आनी लुडीन फेर्नांडीस आपल्याचे लग्नीक वार्षिक दीस ती मनोवता देखून देवाक आमी दिनवासता. बाबा भयणीनो, सुत्रायेन तुमकां परतून एकदां उलो मारता. भुरग्यांक सांगात हांगासर पवित्र पुस्तकाची शिकवण मेवता. गरजेची आमकां जरी तर आमी नको पवित्र पुस्तक जाल्यार आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखोवन कसलोच फायदो ना. म्हणटकूच आमी अदीक आनी अदीक पवित्र पुस्तकाची म्हायती आमच्या जिवितान घेवंक आमी तुमचे कडेन विनंती करता. भुरग्यांक धाडात आनी कितें भाशेन दुसरी जाता जाल्यार तुमच्या सॅक्टरा मदें जागृताय हाडात. उबी रावया. आशिर्वाद घेवंक आमी हात जोडुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. मीस जाल्या उपरांत कॅन्टीन आसतलें म्हूण ताणें करूयना. भाग्योन फ्रांसीस शावेर आमचे पासत विनंती कोर. क्रिस्ताच्यो मासाण्यो आमकां फावो जावच्यो. प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्योन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसां देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतल्याय. त्याच आमच्या मोगाळ सोरवंडाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणीन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बाबाड दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमचे ताय. अशें जावं. शेवटाक गीत घेवया. U20 पेज 240. U20. San Francisco Xaviera, ora cura, radis amcia mogan, las teliam, besam balsaya,
गोंयच्या साबारून सोडका गोबानुच्या वेसांगात सायबा तेसर गोंयच्या साबारून सोडका गोबानुच्या बेपोरवा करून या संसाराची देवाची तुवें केली साखरी आमी सोमेस मागता म्हजो तुजी कोटाय कोण मिलाग्री आमी सोमेस मागता म्हजो तुजी कोटाय कोण मिलाग्री